दिव्यवाणी 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 दोळ्याक दोळो आनी दांताक दांत अशें सांगिल्लें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगतां, तुका वायट करतेल्याक आड रावनाका. कोणी तुज्या उजव्या पोलार थापड मारीत जाल्यार घुंवोन तुजो दावो पोलय ताका दाखय. कोणी तुज्या दगल्या खातीर तुजेर दावो मांडीत जाल्यार तुजो शेलोय ताका व्हरूंक सोड. कोणी अधिकारी तुका बोळ करून 1 मैल चलोवंक करीत जाल्यार ताचे सांगाता 2 मैलां वच. तुजे लागीं मागतेल्याक दी आनी तुजे लागीं उश्णें दी म्हूण मागतेल्याक पाटी परती नाका. एकामेका लागीं राजी जावचें बरें मोन जेजू आमकां आयचे सुवार्थेन शिकयता. पारीकपण घेतिल्ल्यांत कितें जाता? दोगी सुखीदार जातात. एकलो पयलो जाल्यार आनी एकलो उपरांत. पारीकपणा वरवीं एकामेकाचो संबंद तुटता. आमचो राग आमकां पारीकपणांतय लोटता. फारीकपण आमकां पातकाक घालता आनी पाताक आमकां मोरान हाडटा. राजी जाल्ले निमती आमी बक्षितांव मात्र न्ही, देवा तावनी आमी बोगसाने जोडून घेतांव. बक्षिल्ल्यांत आमकां बोगसाने मेळटा म्हूण सान फ्रांसीस असिसीच्या समाधाना खातीर मागण्यांत आमी मागतांव. बोगसान्याच्या स्पिरितान जियेल्ल्याव आमी देवाची खरी भुरगीं जातांव. बोगसान्या वरवीं आमची मोत नितळ जाता, काळीज हळू जाता. मोतीक समाधान मेळटा. राग आनी पारीकपणा द्वारी आमचे मोतीची भलायकी पाड जाता. देखून पारीकपणा बदलाक बोगसान्याच्या स्पिरितान जियेवया. आमी पळोवचीं साबार पिंतुरां फारीकपण घेवचे विशीं आसतात. दांताक दांत, दोळ्याक दोळो म्हणल्यार पारीकल्पनेचेर हीं पिंतुरां धांवतात आनी तीं पळयतना आमची ल्हंव उबी जाता आनी आमकांय तशें करूंक उत्तेजन दिता. हगें, मोसोर, दुस्मानकाय, द्वेश, पारीकपण आशेवच्या आयचे समाजेंत त्या प्रमाणें जियेनातल्यार आमकां जियोंक हक्कच ना म्हणले बरी भोगता. संवसाराची साल आमी आपणायनातल्यार आमचें अस्तित्वच हुमटून काडटात म्हणलें TV, अंतरजाळ माध्यमां शिकयतात. असले परिगतेन आयचे सुवार्थेंत जेजून पारीकपणा विशयांत दिवची शिकोवन पंतवानाची. समाजेंत चलो नासच्या जुलुमांत आमी पात्र घेनासतना धैर्यान नितीन जियोवन पारीकपणाक विरोध सकत जावंक जेजू आपयता. वायटाक वायट करिनासतना बरेपणाचे साली मुखांतर बदलावनेचें जिवीत जियोंक तो उत्तेजन दिता. दिव्यवाणी